Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust, and tradition. Supported by Sham Institute, Mangaluru, good education and great careers. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर ह्या संगीत जर्नी सांगता म्हजे सांगता असल्या सर्व संगीत वीक्षकांक संगीत प्रेमींक रायनल सेक्वेराचो प्रणाम. वीक्षकांनो, ह्या स्पर्धेच्या पहिल्या हंताच्या 11च्या आंकड्याक आमी पावल्या. हो आंकडो इल्लो स्पेशल म्हणीत दोन रितीन. हांगा तावन थोडी स्पर्धिकां मुखल्या हंताक येतात, थोडी मुखल्या हंताक वचनात. पूण हांगासर आमकां लिसांव कितें म्हळ्यार आमी हांगा तावन वरेनरांनी सांगिल्लें ह्या दुसऱ्या स्पर्धिका तावन कालें शिकल्या तें घेवन आमची जर्नी कंटिन्यू करता, म्हणजे मुखल्या हंताक. कोण मुखल्या हंताक वचनात तांकां जिनियेची 11चे रावंड न्ही, हाच्या मुखारी आनीकी अवकाश मेळटात, आनीकी सिंगींग करूंक आसा. संगीत आज रावना, आज एपिसोड जालो, हांव भायर पडलो, हांव भायर पडली, हांगासर एपिसोड रावना. तशें जाल्लें जाल्यार येदोळ कोणी वयर आमचे अप्रतीम गावपी न्यो आमकां आज मेळटे नात, तांची जर्नी ते रावली जाल्यार. देखून आमकां एक लिसांव हांगा तावन आमी मुखार वचूंक आसा. आज आमी मुखल्या हंताक वचना जाल्यारय आमच्या संगिताक आसची आवड आनी मोग आमी कंटिन्यू करन मुखल्या हंतांनी 1-2 अंक्यांनी आमी हांगासर मुखल्या हंताक वचना, ते 1-2 अंके मुखल्या अवकाशांत कशे गळसिजे म्हूण आमी आज हांगासर एक लिसांव शिकून सोदता. देखून आयचो एपिसोड लिसांवाचो एपिसोड म्हणून आमी घेवया. देखून ह्या अपुर्बायेच्या आंकड्याक तुमकां सर वीक्षकांक मोगाचो येवकार. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर, powered by Bindu and supported by Sham Institute, Mangalore and Honeygenix. आज हो आंकडो 11सो आंकडो पहिल्या हंताचो आनी ह्या पहिल्या हंताच्या 11च्या आंकड्याचो पयलो गावपी पयशिल्या बेळमान तावन तुमच्या मुखार आमचो स्पर्धीक अविन बर्बोजा. अविन, येस सर. खंयचें म्युजीक तुका खंयचें म्युजीक चड आयकता हितून? हांव पुरो जॉनराच आयकता. मोस्ट ऑफ दी लायक फास्ट नंबर्स अँड लव सॉंग्स. सो म्हजे मेन काले म्हळ्यार फोर्टे म्हळ्यार द लव सॉंग्स. बॉलिवूड? या बॉलिवूड. खंयचें सॉंग दिसलाय? केन्ना केन्ना केविन मिस्किन सराचे एक पोद. खंय तावन आयलाय तूं? बेळमांतोन सर. बेळमाण विशीं संगीत की? या सो पयल्यान पयले हांव सांजुजेची फिरगज बेळमानाक बेळमानचो. अँड आमचे बेळमान गांव फेमस कित्याक सांगचें जाल्यार आमची ती सांत आंतोनीचे कॉपेल पाकाला ती रिसंटली उक्तावण जाल्लें, ती पुणशेत. आनी सुमार टेम्पल्स आनी आसात. आनी फेमस पीपल विशीं सांगचें जाल्यार लायक बिकॉज ऑफ देम हाव द बेळमान गॉट लायक फेमस इज रोशन बेळमान सर. अँड लेट DJ मवीन तोय बेळमान सोदतो. मागीर इंडियन आयडलाक एक फिमेल गेल्ले, ताचें नांव श्रीलक्ष्मी बेळमान म्हणून, लायक शी वॉज वन ऑफ फ्रॉम बेळमान ओनली. मागीर आमचो दायजी वर्ल्ड आसा तो फावंडर वॉल्टर नंदलिके सर, सो तांणी बेळमानचे. ओके. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड बिकॉज म्हजें एक ड्रीम आसा कितें म्हळ्यार की आतां कशा लिस्टांत कोणाचें नांव म्हळें तुजें हेजें एक दीस येतलें म्हजें एक नांव येवन दी म्हणून. येतलें. या, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच सर. काळजान म्हज्या अशेला रोटत गो आपटात तर काळजान तुझ्या मोगाची जर
फुटत गो केन्ना केन्ना काळजान म्हज्या अशेला रुटत गो आपटात तर काळजान तुझ्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना फुलां परमळ जावन मळबा पर्यंत देवन गो तुझ्या केसार राशियांत कुपायड्यान लिपन गो केन्ना फुलां परमळ जावन मळबा पर्यंत उबन गो तुझ्या केसार राशियांत कुपायड्यान देवन गो केन्ना केन्ना पायजणा घेवन वाटेक रावान गो म्हाका सांडून वचनाका म्हाका सांडून वचनाका हांव वचपाक पोडान गो केन्ना घामां थेंबो जावन गळ्या भोंवती देवन गो तिळ्यान तिळी नातले सोवून लजीम लजीम रंगान गो केन्ना घामां थेंबो जावन गळ्या भोंवती देवन गो तिळ्यान तिळी नातले सोवून लजीम लजीम रंगान गो केन्ना केन्ना काळजान म्हज्या अशेला रुटत गो आपटात तर काळजान तुझ्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना केन्ना काळजान म्हज्या अशेला रुटत गो आपटात तर काळजान तुझ्या मोगाची जर फुटत गो अविन येस सर तुझें नांव येता गी म्हणून बेळमण अविन बेळमण येस बरें सिंग केलें खुशी जाली आयकूंक एन्जॉय करतले म्युजीक मदें मदें ड्रम्स मारया जाताले घेवन अशें फिल्स आनी प्राय दिवंक वतले नायस खुशी जाली आयकून नेक्स्ट टायम येतना निल्ले यो कर न्ही सोबीत कर जिग्गा डेफिनेटली ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच सर अविन येस मॅम बरें जालें सिंग केलें वेरी नीट थँक्यू सो मच वेरिएशन्स घालें तुवें घालें एक्सलंट थँक्यू मॅम वेरी नीट वेरी गुड
तुजो ताळो मस्त कंट्रोल्ड आसा. सो तुका लोवर नोट्स हाय नोट्स येताना तुजो ताळो बरो कंट्रोल्ड आसा. म्हळ्यार लो येताना तूं वॉल्यूम लो जालें म्हण आमकां बघाना आनी हाय वेताना स्क्रीची आयकना. सो बरें कंट्रोल्ड आसा. दॅट इज युअर प्लस पॉयंट. ओके हांवें बरें जालें. हांवें तुका तुजे कावर्स आनी आयकलात थोडे आनी तूं कंपोजय करताय न्हय. येस मॅम. वय थोडे तुजे ओरिजिनल्स हांवें आयकलात आनी आज तुका लायव्ह आयकूंक की मस्त खुशी जाली. इट वॉज अ हॉनर मॅम. लायक मस्त वर्सां हांव ट्राय करनालो. मागीर आय थिंक 5 years उपरांत आमचे एक शो जावनचे लास्ट आय थिंक सोच जाल्ले. येस. सो त्या टायमार म्हाका म्युजिकाचे कांय नॉलेजाचे ABCD येनातली. ल्हान आसतना सिंग करचें विल फ्रेम टायमार. आय मीन बिकॉज हांव जेप्पो आहलो पयलें. मागीर आमचें घर बांदल्या उपरांत लायक वी शिफ्टेड एंड म्युजीक स्टॉप लायक कंप्लिटली. देन लकीली वॉट हॅपन्ड वॉज सो निहाल तावरो न्हय तो आयडला वेताना like if he can do that why can't I do it. Then I started like doing these things and but it was too late. That time corona I mean you know वगैरे reality shows नातले ताजे उपरांत. So then I started composing. Then एक पोदा वे काडले where it was Radio Dijewald was the partner of my song. Oh nice. And it was so honored to be part of Dijewald team. बरें लेट जाल्यार इवण्णा बरें तयार आयकन आयलाय न्हय. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके ऑल द बेस्ट. Thank you so much, ma'am. Thank you. हांवें बरेंसलें आयकुपाक नायस आनी बरो फ्रेश वॉयस आसा. Thank you, sir. कीप इट अप. Thank you so much, sir. थँक्यू व्हेरी मच. या प्रेक्षकांनो हर एका सोबानांनी हें तुमी पद खंडीत जावन आयकलां. केन्ना केन्ना केविन मेस्किताचें भोव सुबीत पद. आनी आज हांगासर हांवें बरबोजान ह्या स्पर्धांत ते भोव सुबीत रितीन हांगासर गायन करून ह्या आंकड्याक बरी सुरवात ताणें दिल्या. वरेनरांनी तांची वरोवणी भोव अप्रतीम रितीन दिल्या. कितें ताणें बरें करयत. आमची जजीस आमची वरेनरां आसात टॉप नॉच म्हणयत. कितें इम्प्रूव करयत बरें करून ती सांगतात. कितें बरें जालां तें उखलून सांगतात. तशें आसता हांवें बरबोजान ताचो बरें एफर्ट ताणें घाला आनी बरें करून हांगासर ताणें प्रदर्शन दिल्लें आसा. आनी वरेनरांनी सांगलें घेवन मुखल्या हंताक ताका आमी सर्व बरें मागता. ह्या पयल्या हंताच्या पयल्या एपिसोडांत एका गांवाचो आनी प्रत्येक जावन एका व्यक्तीचो उल्लेख हांवें केल्लो आसा. आनी त्या व्यक्तीचें पद घेवन आमचे मुखले स्पर्धेक येता. आमचो तुमचो मोगाचो देवादीन मिकमॅक्स हाच्या लिखणींत दिल्लें एक सोबीत पद हांगासर सादर करच्याक आमचे समोर आमचे मुखले स्पर्धेक आयते आसा बाय सियान डिसोजा. हाय सियान. हाय. बरें फ्रेश आनी कॉन्फिडेंट दिसताय. थँक्यू. खंयचे सॉंग सिंग करताय आज. हांव वालच्या उदकाक मोग दर्याचो. तूं खंय तावन आयला म्हणे. ते लायक कन्फ्युजींग आसा. हांव गांवांत कल्याणपूरची बट बॉट अप इन गोवा. ओके. आतां काम करना आसा बँगलोर. ओके आतां खंयच्या गांवा विशयान आमकां सांगताय. गोवा विशयान सांग. गोवा सगळ्यांक इगोत्ता न्ही. गोवा इज फेमस फॉर तेजे बीचीस एंड द चर्च. पूण I just got to know a recent fact that connects Goa to Kalyanpur. तर I can say that? Yeah, let us know. Yeah. So, म्हजी फिरगाज गोंया it is St. Francis Xavier's Church. पयलीं St. Bartholomew's Church man that is 400 years old. आमची 400 years old एनिवर्सरी सेलिब्रेट करताना आमच्या फादर बॉलमॅक्सान सांगिल्लें की सेंट बार्थोलोमेव पयलें येताना आयिल्लो कल्याणपूर. आनी तेणें कल्याणपूर इवँजलायजेशन आनी पुरा स्टार्ट केल्लें. तेच दोळ म्हणसर आय लिव्ड इन गोवा फॉर लायक 20 years आनी म्हाका गोत्तू नातिल्लें. तर दॅट वे इट्स लायक नायस कनेक्ट न्ही. हांव हांगा धांवन थंय गेल्ली पूण एक्चुली पळयल्यार दॅट इज अ कनेक्शन. ओके. सो या आयकून कशी जाली. सियान बरें करून सिंग कर. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू. उदकाक मोग दर्याचो रातच्या साळरेक त्रेग चान्न्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एक सुरी बसला रे म्हाका रे तुजो उडास सदांचो बालच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या साळरेक त्रेग चान्न्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एक
एकसुरी बसला रे म्हाका रे तुजो उडास सदांचो समुद्र हसता विंगीतली पण उतरतिलय तुवे संसार नाकातूनच म्हाका पासायले जिणे समुद्र हसता विंगीतली पण उतरतिलय तुवे संसार नाकातूनच म्हाका पासायले जिणे 4 दीस उबून गेले तुझ्या सांगाता चिंतून मोगा खंतीन सदां जिवीत संपयता 4 दीस उबून गेले तुझ्या सांगाता चिंतून मोगा खंतीन सदां जिवीत संपयता वालच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या साळेक त्रिग चान्न्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एकसुरी बसला रे म्हाका रे तुजो उडास सदांचो रडची नाका हसून जिये सांगचे ऐकला दुका विणे सुखी जिणे केन्नाय लाबाना रडचे नाका हसून जिये सांगचे ऐकला दुका विणे सुखी जिणे केन्नाय लाबाना अधीर जाला जिवीत मोजे फुडार दिसना अंकारू रस्तो दाखय वाट कळाना अधीर जाला जिवीत मोजे फुडार दिसना अंकारू रस्तो दाखय वाट कळाना वालच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या साळेक त्रिग चान्न्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एकसुरी बसला रे म्हाका रे तुजो उडास सदांचो वालच्या उदकाक मोग दर्याचो रातच्या साळेक त्रिग चान्न्याचो फुलच्या साळकाक आसरो सुर्याचो एकसुरी बसला रे म्हाका रे तुजो उडास सदांचो वालच्या उदकाक मोग दर्याचो व्हेरी गुड सियान थँक्यू सो मच हें खंयचें वर्जन तुवें आयकलां वालच्या उदकाक हांवें सुमार पुरो आयकल्लें पूण बरें लागलें तुवें सिंग केल्लें कळ्ळें म्हाका हें वेरिएशन आयकतना वेरिएशन आयकतना तो विडियोर त्या दाळाय तुमी दोगांयनी पळोवन आसलें आय थिंक गायन आनी गजाली आमी सिंग केल्लें तें वय सोमा बरें वेरिएशन घालें तें नीट आसलें ओके एकच मेजर अंतू आमी फॉल्ट सांगचे जाल्यार वालच्या जायते वालच्या म्हण आयकतालें वालच्या जायते एंट्री अदर दॅन दॅट एक्सप्रेशन वायज तुजे ताळ्यान तो थ्रो ह्या पदा कालें जाय आसलें तुवें पुरा केलां थँक्यू व्हेरी गुड थँक्यू Nice. Thank you very much. थँक्यू Yeah. सियान काले सांगचें तुका अशें इतले टायमिंगार सिंग कर इतले पिक्चर सामा सिंग केल्लें काले म्हणचें हांवें बरें जालां सिंग केल्लें या ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच देवादीन मिकमॅक्स एक अप्रतिम कलाकार आतांच्या जनरेशनाक कितल्या जाणांक तांची वळख ना हांव जाणा पूण तांची पदां खंडीत जावन आमी गायिल्लीं आसा आयकलीं आसात तांची एक विशेश कालेत बसले गडेस आतां चिंत्या हांगासर आमच्या समोर ह्या स्टुडियोन बसल्यात म्हणजे चिंत्या एक सिट्युएशन तांणी पळयल्लें खुद्द थंयसर पद बरोवन ताकाच ट्यून घालून कंपोज करची शाती तांकां आसा एक विशेश कालेत आजकाल कितें जाता कंपोजर एकलो आसता लिरिक्स एकलो बरयता आनी ट्यून दुसरो घालता पूण तांची कालेत वेगळीच तांणीच पद बरोवचें त्याच वेळार ट्यून घालतात आनी तसल्या पदां पैकी एक सोबीत पद वालच्या उदकाक मोग दर्याचो
आनी एक अपुरबायची गजाल ऑलरेडी आमच्या वरेनारांनी सांगिल्ली आसा. गायन आनी गजाली तुमी बरो पाठिंबो दिवन तुमच्या मनपसंतीचो शो जाल्लो आनी तातूंत बाई जोशेल डिसोजा आमच्या वरेनारांनी हांगासर तें गावन इल्ले वेरिएशन्स तातूंत हाडिल्ले आनी आमच्या आयच्या स्पर्धिकान सियानान बरेंकन तें जिखोवन दवरून त्याच रितीन ताचो इल्लो टच ताणें दिला आनी आमच्या वरेनारांक तुमकां सगळ्यांक पसंत जाला म्हूण खंडे जावन आमकां पाती येता. सियान भोव अपुरबायच्या परफॉर्मन्साचें आमकां मस्त खूश केलां तुमी. तुमकां अभिनंदन आनी मुखल्या हांताक तुमकां सर्व बरें मागता. शिक्षकानो, रातीक व्हरून सबारशे पद आमी आयकता. आमचो शो सुरू जावन 9 वरार राती आनी तशें आसता ह्या थिमाकच लागून रातीक लागू जाल्ली सबारशी पद आमी आयकता. ताचे पैकी एक भोव सोबीत पिंतूर आसा पाद्री. ह्या फिल्मांतलें पद आसा रात जाल्या रात. हे सोबीत पद घेवन आमचे समोर येता पेरंपल्ली तावन बाब ॲरन ओलिवेरा. आयरन येस सर. म्हणजे आमकां म्हणपाक दिसता लोकांड तशें आयरन. वेलकम. थँक्यू सर. या आनीक आज तूं आमकां खंयचें गीत म्हणून दाखयता? रात जाल्या रात बाय विल्फी रिमेंबर्स. रात जाल्या रात. आनी तुज्या गांवांत रात कशी जाता? बरी जाता सर. म्हळ्यार चान्ने पडटा, नखेत्रां दिसता, पुरा दिसता. सो वयली नखेत्रां पळयता काय तूं आतां युथ जुवान आसा? बाकीची कॉलेजांत जावं आसपास भोंवता ती नखेत्रांय पळयता. या बरें, तुज्या गांवा विशीं सांग. आय एम फ्रॉम पेरंपल्ली, म्हणल्यार म्हजो होम टावन पेरंपल्ली. आमचे पेरंपल्ली म्हणटना आमकां आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च म्हणल्यार एक इगर्ज आसा आमचेच म्हजे घर सायडीनच आसा. सो दॅट्स फेमस फॉर द बेल टावर. म्हणल्यार आमचे बेल टावर एक द लिनींग टावर ऑफ गिझा आसा पळय, तेज्या वेर इन्स्पायर्ड जावन केल्लें. सो इट्स फेमस फॉर दॅट. आनी ते टॉलेस्ट चर्च आमच्या रिजनांत. सो इट्स रियली टॉल. सो आमी थंय पुरो वयर आनी वचून पुरो एक्सपिरियन्स केला कशें आसता म्हणून अप इन द एअर. सो व्हेरी नायस. आतां तुज्या गितांतली रात फुलय. ओके सर, थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक. जाल्या रात मोध्यानी रात. हो रात जाल्या रात मोध्यानी रात. न्हिदला सुशेगात मनशां जात. तरी थोडी दोगी जाणां आश्ट्यो धांपिनात. दोळ्यांत तासा दुकां वळून मोतीन तासा खंत. हो रात जाल्या रात मोध्यानी रात. न्हिदला सुशेगात मनशां जात. सावळी घालूंक नेगार करी पोसलोलो तो रूख. विकाळ सरपाक दूद वतून केली केदी सूख. हो हो रडल्यारी काय जायना उणे काळजाची ती दुख. सोदल्यारी काय मेळना आनी सांडलेले ते सूख. संवसारांत अशेंच जाता
झालेले विसर आता संसारात अशेंच जाता झालेले विसर आता उरलोले जिवीत तुझे तुवें जियोंक आसा निराशी मना आशा जोडू नका झाले ते झाले आता रडू नका निराशी मना आशा सोडू नका झाले ते झाले आता रडू नका रात जाल्या रात मोध्यानी रात न्हिदला सुशेगात मनशा जात थँक्यू. हो जो फोक ट्यून बेसिकली इट्स अ पहाडी येस येस. सांस सो की जरूरत सेम टाईप सेम सो तो पहाडी पळय हें आसा फील आसा ओके. तो इट इज अट्रॅक्टेड फ्रॉम सेंच्युरीज अँड सेंच्युरीज अँड सगळ्यांत चड ताजो आमच्या बॉलिवूड हातूंत भितर उपयोग जालो ऑल द सॉंग्स Yes, खूब yes. सॉंग्स आसा इन पहाडी फक्त हांगा म्हाका दिसलें की मातसो तुजो आवाज आनिल्लो त्या पहाडा भशेन स्ट्रॉंग येवपा जाय आशिल्लो तो पहाडी आवाज कसो आसता Okay. मातसो सॉफ्ट पडलो सॉफ्ट पडटकीर कितें जाता जाणा जें डिलिव्हर करपा आसता जें तुका सांगपाचें आसता तें आमकां मातशें मुखार येवचें पडटा जस्ट हो कितें म्हणटा आयकुपाक सो ते वर्ड्स पावनात ओके. सो तूं जर मातसो आनी इल्लो बोल्ड आशिल्लो आनी इल्लो लावड आशिल्लो बाकी Okay. तुका कांयच हे प्रॉब्लेम ना तुगेले सूर सारके लागिल्ले यू आर परफेक्ट तुगेले रिदम वॉज परफेक्ट द जंप वॉज व्हेरी नायस द स्टॉप एवरीथींग फक्त म्हाका फोकस करचें पडलें की वॉट यू आर सिंगींग अच्छा ओके. सो तें म्हजे कडेन पावलें ना तें उतर म्हाका स्पश्ट आयलें ना आनी मोठ्यान आयलें ना सो तें एक केल्यार यू कॅन डू Yeah, इट ब्युटिफूल वॉयस Thank you so much, thank आनी you. सॉंग सिलेक्शन इज व्हेरी नायस थँक्यू सो मच. थँक्यू. ॲरन येस मॅम. भारी बरें सिंग केलें तुवें थँक्यू मॅम. सरान सांगलें बरी तुज्या ताळ्यांत आनी किल्लो पावर आयिल्ले तर ओके एक्सलंट जाता तुजे परफॉर्मन्सास ओके. जायते आनी तुवें इम्प्रोवायजेशन्स मस्त केलाय खंयचे ऑरिजिनल्सान नांत तुवें तें सिंग केलाय वय. आनी इज आनी तूं सिंग केलाय तुवें कांय ना अशेंत इजीर कालें दिल्यार हांव सिंग करता म्हणलें बरी सो तुका बरें पोटेन्शियल आसा सो तुवें तुज्या ताळ्यांत इल्लें काम करूंक आसा आनी तें बोल्डनेस तुवें हाडिचें Okay. जायते Yeah, sure. सिंग करतना मागीर एक कडेन तें हो सिंग करतना तो ट्यून इल्लो दुसरो सिंग केलो की म्हण तुवें ते ॲक्च्युली ओरिजिनल ना ते बट ते जेसन लोबोचे हांवें ते रेकॉर्डिंग पळयल्लें तेन्ना आसा ते ॲक्च्युली ओरिजिनलांत आसा गे म्हणून तें फूल प्लेन आसा मॅम. वय प्लेन आसा प्लेन आसा वय. येस येस एक्झॅक्टली. तुवें ते चेंजीस केले changes आं केले. ओके ओके जायत ॲरन ऑल द बेस्ट तुका जायत थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. आयरन येस सर. खुशी जाली आयकून बरें सिंग केलां Thank you, तुवें सरान सांगलें बरी म्हणल्यार तें स्पश्ट ना कळ्ळें म्हाका इल्लें मफल्ड आयकतलो वॉयस तुजो ओके ओके सो थोडे ते ब्रायटनेस नातलें वॉयसान ओके. अदरवायज तुवें बरें सिंग केलां थँक्यू ऑल द बेस्ट थँक्यू सर. विषय कसलोय जावन दी आमचे म्युझिक कंपोजरां पैकी बा विल्फियाब तांणी वर्णोवची रीत वेगळीच तांणी बरोवच्या लिरिक्सारच कळटा आनी रात एक ताचेंच म्हणलें प्रॉमिनन्स मोद्याने रात निद्या सुशेगात मनशा जात कितले अपुरबायचे रितीन हांगासर बरयल्लें आसा कलिकालेत सगळ्यांक मेळना विल्फियाबान इतले बरें करून हांगासर पोत बरोवन आमचे खातीर एक पोत तांणी दिल्लें आसा आनी ॲरनान तितलेंच बरें करून हांगासर गायिल्लें आनी आमच्या जजसांची मनां जिखल्यां ॲरन तुका सर बरें मागता मुकलो हंत तुका राखते आसा इतले अप्रतीम परफॉर्मन्स तूं कंटिन्यू करशीत जाल्यार आनीक मुकले हंत तुका आनीक चली सद्दा पूण आमच्या वरेनरान कितें सांगलां तें मात इल्लेशें मोतीन घेवन मुकलो रावन आनीक बरें करून तुवें
कंडे करचे तुका सर्व अभिनंदन आनी सर बरें मागता. प्रेक्षकांनो येदोळ पर्यंत तुमी सेंटिमेंटल इल्लीशी स्लो आसली पदां, बरीं पदां पूण स्लो आसली, येदोळ पर्यंत तुमी आयकून आसले. आतां इल्लेशें उरतें पद तुमचे खातीर. आमचो स्पर्धीक फुल जोशार आसा हांगासर येवन ह्या स्पर्धांत हें पद सादर करच्याक. तुमचे समोर वेणूर तावन बाब रॉयडन मॉरिस. रॉयडन येस सर. खंयचे सॉंग सिंग करताय? यो मगा यो आणि एक नील्या गगनार. ओके. मॅशअप केलाय. खंय तावन आयलोय तूं? हांव वेणूर तावन. वेणूरच्या विशयान दिलें सांग आमकां. ओके. वेणूरच्या विशयान सांगचें तर आमचे गांव लायक इट्स सरावंडेड विथ ग्रीनरी एवरीवेर. अँड आमच्या गांवांत एक गोमाटा म्हणलें एक बेट्ट आसा. थंय लॉट ऑफ टुरिस्ट कम देर टू विजीट. अँड आमच्या सिटीमध्ये एक फाल्गुनी म्हणली न्हंय वळटा. सो इट मेक्स मोर फेमस. या दॅट्स ऑल. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. यो मोगा यो तू काळजान मोजा. यो मोगा यो तू गोपान मोजा. काळजान मोनान संतोष भरला. दादोस कायेचे वारे वाडला. जीव हो म्हजो हो नासतना उठ्ठा. तुजेच विशीं स्वप्नां देखता. काळीज म्हजे मोगान तुकाच राखून रावला. काळीज म्हजे मोगान तुकाच राखून रावला. यो मोगा यो तू काळजान मोजा. यो मोगा यो तू गोपान मोजा. यो मोगा यो तू काळजान मोजा. यो मोगा यो तू गोपान मोजा. फांत्याच्या सुकळा बरी आयलें तूं मुजे जिणेन. सकाळींच्या दोवा बरी जालें तूं कशें ना पयस. तूं ये आंजा सुशेग दी काळजान म्हज्या. मोगाची किरणां फांकोन उजवाडचा जिणयेन म्हज्या. तूं ये आंजा सुशेग दी काळजान म्हज्या. मोगाची किरणां फांकोन उजवाडचा जिणयेन म्हज्या. नील्या गगनार परजळची ही ती तारां. बागेन फुल्लोली सुंदर ती फुलां. गायतात काय कितें दर्याची ती लारां. संतोषता मन म्हजें येताना तुजी सपनां. नील्या गगनार परजळची ही ती तारां. बागेन फुल्लोली सुंदर ती फुलां. गायतात काय कितें दर्याची ती लारां. संतोषता मन म्हजें येताना तुजी सपनां. रॉयडन येस सर.
बरे प्रयत्न केले तुवें. एक कालें सांगूंक जाय म्हळ्यार म्हाका इल्लें बॉमरले बरी जालें, इल्लें जोर जालें तें कंट्रोल करीत आसलो ते वॉयस. खंय डायनामिक्स म्हणटा ताका, खंय तुवें जोर सिंग करचें, खंय सॉफ्ट सिंग करचें. सो इल्लें हार्श आयकलें. सो त्या अंत तुवें त्या क्षेत्रांत तुवें काम करूंक आसा, तांत तुवें कशें सिंग करचें म्हणून तुवें तांत वर्क करचें. नाजाल्यार कोणाय सजेशन काडून घेवचें, दुसऱ्या सिंगरा कडेन जावं दी, कोणाक ताचेर गोत्त आसा सजेशन काडून घे आनी इम्प्रूव जा. या ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. रॉयडन, येस मॅम. बरें जालें. रॉकिंग परफॉर्मन्स तुजें. थँक्यू मॅम. ताळो तुजो पावरफूल आसा, ओके, बट ताजो मतलब हें न्हय की तुवें बॉब घालीचें म्हणून. ओके, सो कंट्रोल सरान सांगलें बरी, स्पेशली हाय नोट्स येतना तुवें कंट्रोल करीत जाय, तें बॉब घालनाजो. हां, ताजे विशयान तूं काम कर. मागीर एंट्री इल्लें डावटफूल आसलें हांगा फांत्याच्या सुकरा बरी, तें सिंकाल जालें ती कळना. ओके, तें डावटफूल आसलें एंट्री. मागीर हे मॅशअप आयडिया म्हाका लायक जालें. ओके, बट एंटायर सॉंग तुजें रिदम मस्त कडेन तशें जालें. ओके, थोडे कडेन लॅग जातालें, थोडे कडेन तूं फास्ट येतलें, म्युजीक मागीर येतालें. हां, सो ताजे विशयान ती इल्लें काम कर जायतें. येस मॅम. येस रॉयडन, ऑल द बेस्ट तुका. थँक्यू मॅम. तुजे कडेन एनर्जी आसा ती चॅनलायज कर. सो तुजे भितर इतली एंग्जायटी दिश्टी पडली म्हाका. ती एंग्जायटी अदरवायज वील गो वेस्ट, ती एनर्जी वील गो वेस्ट. सो यू हॅव टू सीट अँड चॅनलायज, यू हॅव टू फोकस. कित्याक इतली एनर्जी आनी तूं सगळोच वायब्रेट जातालो वेन यू वेर सिंगींग. सो तुजे भितर ती एनर्जी आहा. सो ती एनर्जी एका बरोबर दाखोवपाची गरज ना. यू हॅव टू चॅनलायज इट. वेन टू शो वॉट. तुजे कडेन सगळें आहा, तुज्यान करपा जाता. कित्याक तुजे कडेन आय कॅन सी युअर बॉडी लँग्वेज. यू आर थर्स्टी, यू वॉंट, यू आर हंग्री. तुका जाय आनी जाय आनी जाय. बट जेवणाक तितलेंच जेवची पडटा, बेश्टे पानार घेवपा ना. जें जाय पडटा तितलेंच जेवप. बाकीचें दुसरे दीस यू कॅन स्टोर अँड ईट इट नेक्स्ट डे. सो डोंट गीव दॅट एनर्जी इन वन सॉंग. स्टोर ते तुका पळय ज्या सॉंगाक ती एनर्जी दिवपा जाय तितलीच दी. एन्जॉय युअर सेल्फ. इट इज नॉट स्क्रिमींग. आसा आमची रॉक बँड्स बी आसा, ते तो जॉनर आसा. बट यू डोंट एन्जॉय. यू फर्स्ट एन्जॉय युअर सेल्फ. वॉट एवर तुका केन्ना काय काबार जावपा जाय. यू हॅव दीस 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 अँड यू आर नॉट एन्जॉयींग. सो तूं एन्जॉय करना जाल्यार आमी करपा पावपाना. सो यू आर फायरींग अ बुलेट अँड तूं बुलेटा परस फास्ट येवन रिएक्शन पळयता. नो. सो एन्जॉय दॅट यू हॅव फायर्ड अ बुलेट. सो नेक्स्ट टायम गाता आसतना स्वता एन्जॉय कर. सो चूज द सॉंग वीच यू आर एन्जॉयींग. You got a nice energy. Don't waste that energy. Thank you very much. थँक्यू सर. Yeah. नेल्सन मतायसाच्या कवळेंतलें एक सुबीत पद सबार सोबनांनी आतां तुमकां आजकाल आयकूंक मेळटा. आनी डान्स कॉम्पिटिशन म्हणटाना हें पद टॉपार आसता, कित्याक म्हळ्यार तितलें उठतें पद. हांगासर आपलो बेस्ट एफर्ट घालून रॉयडनान परफॉर्म केल्लें आसा. रॉयडन, तुका आमी अभिनंदन आनी सर बरें मागता. संगीतांत अशेंच फुडें वचचें आनी मुखल्या रावंडाक येतात जाल्यार एफर्ट की चड तुमी घालून अप्रतीम परफॉर्मन्स दिवंक अशी आमची आशा. तुमकां देव बरें करूं. वीक्षकांनो, ह्या आंकड्याची अकरेची गावपीण आनी ह्या पयल्या हंताची अकरेची गावपीण. आमी हे 2 मिसर आतां रिजल्टाक राखून आसा, पूण आनी एक गावपीण उरल्या. ताच्या उपरांत रिजल्टाचो वेळ. देखून ह्या स्पर्धिकाक आमी आमचो पाठिंबो दिवया. तुमचे मुखार अमेबल टावन बाय अनिशा डिसोजा. नमस्कार अनिशाबाई. नमस्कार. खंयचें पद विंचलाय आज? माग तुका मेळटलें विल्फिरे बिंबस अशी विसावी कोवळी ऑरोनी डिकुनान सिंग केल्लें. ओके. खंयच्या गांवांत आयल्यात तुमी? आमेंबळ. आमेंबळ. सो आमेंबळांत कालें सक्कड आसा आमकां इल्लें तेळशी. आमचो गांव कृशी प्रमुख स्थान घेता. आदीं न्हू कृशींत वाडिल्ले आमी आनी आतां नवी कृशी आमी करते आसा. म्हळ्यार फळां आनी फुलां तशें आतां नवी काले म्हणटात नवे साव हाडटे आसा कृशेंत. आदी तोट गादे
ते आतां आमी करते आसा तुमकां फिरगज खंयची? आंबेंबळचीत. आं ओके. जायत अनिशाबाई, तुका सर बरें मागता, बरें करून सिंग कर. थँक्यू मॅम. थोडे पावटी आमी चिंताव तशें घडना, थोडे पावटी आमी मागल्यार आमकां मेळना, तेन्ना म्हणटाव आमी दुरसातना देव आमचें आयकना. थोडे पावटी आमी चिंताव तशें घडना, थोडे पावटी आमी मागल्यार आमकां मेळना, तेन्ना म्हणटाव आमी दुरसातना देव आमचें आयकना. मनशा उगडास्तवर कोरोडांनी आसा घेतले, तितलो तो आसा एकलो, माग 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 तुका मेळटले. मनशा उगडास्तवर कोरोडांनी आसा घेतले, तितलो तो आसा एकलो, माग 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 तुका मेळटले. कष्टांच्या वेळीं देवाक मारता उलो, सुखाच्या वेळार उगडास विसरतलो, तरी देव तोशी नाना नाका मुनाना माग तुका दितलो. कष्टांच्या वेळीं देवाक मारता उलो, सुखाच्या वेळार उगडास विसरतलो, तरी देव तोशी नाना नाका मुनाना माग तुका दितलो. मनशा उगडास्तवर कोरोडांनी आसा घेतले, दितलो तो आसा एकलो, माग 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 तुका मेळटले. मनशा उगडास्तवर कोरोडांनी आसा घेतले, दितलो तो आसा एकलो, माग 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 तुका मेळटले, माग 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 तुका मेळटले, माग 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 तुका मेळटले. अनिशाबाई, येस मॅम. बरें जालें सिंग केल्लें तुवें. थँक्यू. फस्ट लाला सिंग करतना बरें आयकलें, वाव म्हण बोगलें म्हाका तुमी एंट्री एडलिप ते सिंग करतना. थोडे कडेन इल्ले पिच्ची आसले, स्पेशली कोरस कोरोडांनी आसात तो पार्ट पळय पिक्चरांतले, इवन तुवें एंड केलें डिफरंट पिक्चरांत एंड केलें तुवें. ओके. सी ह्या पदांत तुका एवरी वर्स 2 पटी आसा वय मो? वय. 2 पटी आसा. सो तुवें काले गजाली एक पटी तूं कशें आसा तशें सिंग करीत, सेकेंड टायम सिंग करतना इल्लें इम्प्रोवायजेशन घालून सिंग केल्यार इल्लें बरें आयकता, त्या वेळार तुजी छाती आमकां कळटा. येस मॅम. वय मो. सो ते मतीन दवरा. ओके. ऑल द बेस्ट तुमकां. थँक्यू मॅम. Anisha, येस सर. मुझे आजी आशा भोसले नहीं, but I used to love when she put me to sleep. She used to sing with so much of emotions, and तिची स्टोरी टेलिंग इतली आसताली की I never used to listen to her song as a song. So this is what you did to me now. थँक्यू. तुवें इतले बरे तरेन तुजी काणी सांगली म्हाका,
की हांव म्हाका लक्षांतच ना की आय एम जस्ट सिटींग हियर टू जज यू एंड टू गिव यू ऑन युअर पिचींग एंड रिदम आनी कितें. नो, दिस इज वॉट आय लव. थँक्यू सर. when you sing from your heart, you don't have to be Asha Bhosle ji ki Lata Mangeshkar. You have to be you. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you for beautiful तुवें 5 मिनटां आमकां दिली. देव बरें करूं. Thank you, you sir. very much. अनिशा, येस सर. मस्त बरें जालें सॉंग. थँक्यू. टायमिंगार असलें, वर्ड्स क्लीन आयकताले, हर एक प्रोनाउन्सिएशन बारी बरें आयकताले आनी पिचींग वय ऑलरेडी सांगलां तुका. आनी इम्प्रोवायजेशन कालें करचें तें सांगलां, तें मोतीन दवर, ताचे वयर काम कर आनी बरें करून सिंग कर. तुका ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. माग तुका मेळटले वेल्फ्याबाच्या लेखणी उदेले आनीक सोबीत पद अनिशा डिसोजा आम्मे बळटावन हांगासर येवन स्पर्धांत भाग घेवन ह्या पयल्या हंताक येवन भोव बरें प्रदर्शन तांणी दिल्लें आसा. तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी तुमकांय सर्व बरें मागता. हाचे सगळे विक्षकांनो, पयलो हंत आमी हांगासर संपयता. ह्या सगळ्या जर्नीन तुमी आमच्या सांगात रावल्यात. फाटल्या 9 एपिसोड 9 हफ्त्यांनी तुमी सर्व तालंतांक बरो पाठिंबो बरो सहकार दिला आनी तुमकां तुमच्या पसंदेची गावपी आसतल्यो. तुमी मनांत एक लिस्ट दवरली आसतली, हो म्हजो फेवरेट गावपी, हाका म्हजो फूल सपोर्ट. पूण हांवें हाच्या पयलें सांगले बरी, एकल्या गावपीनीक मात्र सपोर्ट करून रावं नाकात. ही सर स्पर्धिका आमची स्पर्धिका, सगळ्यांक आमी तांचो भरपूर पाठिंबो दिवया. हाच्या विशयान दिल्ले सविस्तर रितीन आमी मागीर उलोवया. आनी तुमी सगळ्या रिजल्टा खातीर राखून आसात म्हूण हांव जाणा. पूण आमची आंकडो एक आखेर जाताना एक दस्तूर आसा, ती दस्तूर पाळची जबाबदारी म्हजी. हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक. आनी ह्या आंकड्याचो ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन आसा बाब ॲरन केविन ओलिवेरा पेरंपल्ली. ॲरन ओलिवेरा, तुका आमी अभिनंदन पाठयता. ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन तूं उदेलाय, तुका आमचें अभिनंदन. आनी आतां विक्षकांनो, रिजल्टा राखून आसात. कळटा म्हाका, तुमकां पळय नासतना कळटा, टीव्हीच्या मुखारच रावन कोण मुखल्या हंताक गेल्यात म्हणून तुमी आतुरायेन राखून आसात. पूण ताच्या पयलें मुखल्या हंताक धाडल्यांक एक देव बरें करूं म्हणचो कायदो आमची वरयणारां. आमची सर स्पर्धिका फाटल्या 9 हफ्त्यांनी हांगासर तुमी पळयली, तांणी परफॉर्मन्स दिला. पूण तांची वरोवणी करचें काम तितलें सुलभायचें काम न्ही. कॉम्पिटेटीव आसतना हांगासर हर एक विशयाचेर बरें जजमेंट दिवंक आसा. बरें आसल्यार सकट बरें आसा म्हूण सांगूंक जायना आनी इल्लेशें इम्प्रूवमेंट आसतना पुरो सुखी हांगासर जिखून दवरूंक जायना. नजर अंदाज म्हणटात पळय, थोडे सुखी इल्लो नजर अंदाज करी येता खंडेचो. तितलें कठिनायेचें काम आसल्यारय हांगासर आयिल्ल्या स्पर्धिकां पैकी मुखल्या हंताक कोण एलिजिबल आसात तांकां बरें करून बरोवणी कर मार्गदर्शन दिवचें. बरें आसलें, बरें म्हूण सांगलां आनी कितें इम्प्रूव करयेत, कशें इम्प्रूव करयेत म्हूण तांणी मार्गदर्शन दिल्लें आसा. तसलें काम आमच्या वरेनारांनी केलां. तांकां तुमचे तर्फेन, तुमी सर विक्षका तर्फेन बाब रोशन क्रास्ता बेळा, बाय जोशल डिसोजा आनी बाब साईश पोई पनंदीकर, आमच्या तेगी वरेनारांक आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयल्या वेळ कडी तुमी राखून रावली, हांवें राखून रावली आनी प्रत्येक जावन आमच्या स्पर्धिकांनी राखून रावली. मुखल्या हंताक कोण गेल्यात कळचो वेळ. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर हाच्या मुखल्या हंताक क्वॉलिफाय जाल्ली स्पर्धिकां हे परी आसात. मुखल्या हंताक क्वॉलिफाय जाल्ल्या सकट स्पर्धिकांक दायजी वर्ल्डा तर्फेन आमचे भरपूर अभिनंदन पाठयता आनी सर विक्षका तर्फेन तुमकां अभिनंदन पाठयता. पूण कॉम्पिटिशन हांगासर संपना. तुमी मुखल्या हंताक गेल्यात मात्र आनी मुखल्या हंतांनी हाचे की कठीण रितीन हांगासर स्पर्धो खंडीत जावन आसतलो. देखून हाका भरपूर तयारी करून मुखल्या हंताक तुमी तयार रावा जाय. आमच्या वरेनारांनी कितें सांगलां, कितें बरें करयेत ताच्या विशयान दिल्लेशें मौल्यमापन करून इवॅल्युएट करून मुखल्या हंताक तुमी तयार जावन येजाय अशें आमी तुमकां सर्व बरें मागता. कोण ह्या मुखल्या हंताक येवनात, तुमची काणी हांगासर संपना. हिंदींत एक बरो डायलॉग आसा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
तशें आसता आज हांगासर तुमी भायर पडल्यात म्हणून तुमचे संगीतान अशी आवड आनी मोग रावय नाकात. मुखल्या दिसांनी दायजी वर्ल्ड ह्या हेर कडेन सबारशे संगीतान बरे अवकाश आसताले. बरे करून गळसिया आनी ह्या पटी कितें उणेपण जालां ते इल्ले भरती करून मुखल्या हांतांनी अप्रतीम परफॉर्मन्स तुमी खंडे जावन दितल्या म्हणलो म्हजी पातयेनी. हे म्हजें हांव एका संगीतकारांतून तुमकां सांगचें जावन आसा. देखून मुखल्या दिसांनी येवचे सक्कड अवकाश तुमी गळसिया आनी मुखार गेल्ल्यांक परत एक पाटी आमचें अभिनंदन. आमचे एपिसोड अशेंच मुखार येतले विक्षकांनो. येदोळ पर्यंत तुमी आमचे सांगत आसल्यात ही जर्नी आनीक मुखार वता, हें पळयन आनीक मुखार वता. तेदोळ पर्यंत तुमी आमचे सांगता हे आखेर जाता पर्यंत असोच तुमचो पाठिंबो आनी सहकार आमकां आनी आमच्या स्पर्धेकांक तुमी दिसय अशी विनंती करता. वरिनारांक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या सर स्पर्धिकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या विक्षकांकी देव बरें करूं म्हणटा. हाचे सगळे मुखल्या अंकड्यान सांगता परत एक पाटी मुखल्या रावंडान मुखल्या हंतान मेळटा पर्यंत निरंतर मनोरंजनाक पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.